Lamentation chapter 3 verse 31. कित्याक सरेस पोर सदां काल पर्यंत सांडिना. Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. सर्वेच परसो विश्वासी मोग केदींस सोमाना. ताच्या काकुळतीक केदींस अंत ना. हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्तें तुझे विश्वासीपण. Jeremiah chapter 31 verse 3. पयस जावन सरेस्पोर ताका दिसती पडलो. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयता. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक अगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. John chapter 6 verse 35. जेसून तांकां सांगलें, हांव सुतो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. Jeremiah chapter 31 verse 9. दुखां गळून ती भायर सरतलीं. बुजोवन दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आतलोन पडना तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हळें भियेनाका. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळीं तुजे विरोध दिसतलीं पूण केदींच तुजे सयत वचची ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. Lamentation chapter 3 verse 31. कित्याक सरेस्पोर सदां काल पर्यंत सांडिना. John chapter 5 verse 2 to 8. जेरुसलेमान बकऱ्याच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेन बेसादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कित्या वेळा वेळा देवाचो दूत येवन उदक हालयतलो. उदक हालयतच पिडेस्ता मदलो तळ्यांत जो कोण पयलो देंवता तो कसलेय पिडेंत असल्यार बरो जातलो. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. दिसून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका ताळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. दिसून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. Jeremiah chapter 1 verse 5. आवयच्या कुशवान तुका रचच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो.